चलता विठ्ठल रखुमाईची मुरगांवच्यान पयले फावट चलता इतिहासीक क्षण आणि दर दिसा तांचो एक 30 किलोमीटर चलपाचो तांचो एक एम केल्लो आसा आणि 20 किलोमीटर दनपार टायमार पर्यंत आणि नेक्स्ट एक लंच म्हणजे जेवण आसतालें जेवण मागीर 10 किलोमीटर फुडें जातालें 6 म्हणल्यार दुसऱ्या पॉयंटार वतले अशें 30 पॉयंट केल्ले आहा आणि डॉक्टरची वेवस्था केल्ली आसा सगळी खाणपाणाची वेवस्था केल्ली आसा आणि कोणाक जर तर न्ही अचानक समज डॉक्टराची पांयाक जायना चलपाक जायना जाल्यार तांकां दुसऱ्या पॉयंटाचेर ती वेवस्था केल्ली आसा अशें एक बरो हें केल्लो आसा हांव देवा कडेन मागता विठ्ठल रखुमाई कडेन ही जी वारी जी आहा पळय बरें सक्सेसफूल जावनी निर्विघ्नपणे पार पडूनी मागता रामकृष्ण हरी आदल्या 2 वर्सां पंढरपुरा वारीक गेले आमी सुमारे 10 जाण आसलेले पंढरपुरा वारीक वचपाक आणि आमकां जो पंढरपूर वारीचो जो आमकां अनुभव मेळ्ळो जे विठ्ठलान आमकां वारीन वयताना जे दर्शन दिलें वारकऱ्यांक तें दर्शन आमकां ज्या 10 वारकऱ्यांक मेळ्ळें त्या आमचो मागीर हेतू असो जालो की आमी मुरगांवसून वारी सुरू करची आणि आमच्या ह्या वारीन भरपूर माऊली आमच्या वांगडा जॉयन जावपाचे जेणे करून तांकां प्रत्येक जे वारकऱ्यांक प्रत्येक पांडुरंगाचें दर्शन मेळचें ही आमची एक इच्छा आसा ती आमी पूर्ण करपाक आमी ही मुरगांवच्यान पयली वारी ही सुरवात केली रामकृष्ण कितें मुरगांवसून स्पेशली आमच्या सड्यावरची जी सगळे जण आमचे वारकरी चलात पंढरपूर वयतले तेज्या लागून तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा देवा कडेन मागता असो तेंचो आशिर्वाद रावन सगळे बऱ्या भशेन तुमी ते दर्शन घेवन बऱ्या भशेन सगळ्यांची मनांची जी काम जी इच्छा आसा ती सगळी पूर्ण जावन अशें देवा कडेन आशिर्वाद दवरता आनी सगळ्यांक तुमकां परत एकदा शुभेच्छा दिता आयज पयले फावट आमच्या मुरगांव आनी स्पेशली आमच्या सड्याच्या भागा वचून ती आमची वारकरी सगळे जण चलात आमचे पंढरपूर वयपाचे आसा तेज्या लागून भरपूर लोकांनी सहभाग घेतलेलो आसा म्हाका दिसता अरावंड मोर दॅन 100 वारकरी चलात पंढरपूर वयतले म्हाका दिसता ते आयच्यान स्टार्ट करून ते 15 तारखेक 15 जुलयाक ते आमचे पंढरपूर पावतले सो एक 15-18 दिसाचो प्रवास आसतलो देवा कडेन मागता तांकां सगळ्यांक सूख शांती दिवची तेंचो आरोग्य बरो दवरचो आनी ती मनाची तेंची इच्छा आसा कित्याक एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन एक 15 दीस एक 400 किलोमिटर म्हळ्यार हांगासून ऑलमोस्ट 400 किलोमिटर आसा तर म्हाका आतांच ते सांगताले कितें खंयचो तरी एक रस्तो बंद आसल्या कारण तांकां चल्ला घाटांसून वयचो पडटलो आनी परत आतां ती परत रूट वाडलेलो आसा तेंचो तरी वचून तेंच्यांनी जी मनान इच्छा धरून हो फुडाकार घेतला स्पेशली आमचो जो ग्रूप आसा हांगालो सड्या वयलो तेंच्यांनी जे फुडाकार घेवन हे सगळ्या लोकांक एकठांय केलेलो आसा म्हाका दिसता मॅक्सिमम लोक जो आसा आमचो तो हांगालो मुरगांवचो आसा खूब आनंद दिसता कित्याक खंय तरी आमी नशिबान म्हणटा हांव कित्याक खंय तरी आमचोय एक चान्स मेळ्ळो कित्याक पयले फावट हांगासून जेन्ना लोक भायर सरता स्पेशली आमच्या सड्या वयरसून सगळे जाण आख्ख्या मुरगांव तालुकासून जे लोक एकत्र येयलेले आसा तेज्या लागून हांव देवा कडेन विठ्ठल रखुमाई कडेन मागता की सगळ्यांचेर आशिर्वाद बऱ्या भशेन तेंची प्रवास जावचो म्हणून